नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मायना कुडतडे बर्थडे पार्टीन ड्रग्साच्या ओव्हरडोसान 2 तरणाटे सोपले। पार्टी करतल्या डीजेक पुलिसांनी केली अटक। पार्टेत ड्रग्स आशिल्ले म्हणून कबुली। आमदार मागता चौकशी। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेत 12,000 बोगस लाभार्थी। मेल्ल्यांचे एटीएम कार्ड वापरून काढतात पैसे। आमदार मंत्री दितात लाईफ सर्टिफिकेटी। मोदीचे राहुल गांधीचे आरोप बीजेपी चावली। राहुल म्हणता कॉर्पोरेटांच्या कुस्तार मोदीचे सरकार। मोदी करता भरपाय। बीजेपी म्हणता राहुलान मागची माफी। वयर काढलो काँग्रेसीचो वाद्रा मॉडेल। आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचो बायलांक मूज बांदपाचो नवो उपक्रम। मडगांवां खासा कार्यावळीत दादल्यां बरोबर 20 बायलांक बांदली मूज। दिली गायत्री मंत्राची दीक्षा। आणि 2016तल्या अंडर 16 फुटबॉल चॅम्पियनशिप सर्तीक भारताची तयारी। आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या टीमीन केले वास्को टिळक मैदान आणि फातोड्डा स्टेडियमाचे इन्स्पेक्शन। खबर विस्तारान। मायना कुडतडे शेनवारा राती जाल्ल्या एका बर्थडे पार्टीन 2 तरणाटे सोपले। ड्रग्सांचो ओव्हरडोसान सोपले म्हणून दाट दुबाव। डीजे एलिस्टर डिमेलोन वाडदीस निमतान केल्ल्या पार्टीक 35 तरणाटे जमिले। पुलिसांनी एलिस्टनाक अटक केल्या। पार्टीत ड्रग्स आशिल्ले म्हणून एलिस्टनानूय खंय पुलिसांकडे मान्य केला म्हणून पुलीस सांगतात। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावंक जाय म्हणून आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड मागता। मायना कुडतरेचो रॉडसन मोंतेर आणि कोम मडगावचो पारस रायकरकराचे कुडी कुडतरे डीजे एलिस्टन डिमोलाच्या घरा फाटल्यान मेळ्ळ्यो। शेनवारा राती एलिस्टनाच्या घरा बर्थडे पार्टी आसली। सुमार 35 तरणाटे ह्या पार्टीन वांटेकार जाल्ले। चड प्रमाणात ड्रग्स घेतिल्ल्यान तांकां मरण आयले असो दुबाव आसा। ह्या पार्टीन ड्रग्साचो वापर जाल्लो हे एलिस्टनान खंय मान्य केला अशें पुलीस सांगतात। We are investigating from all different angles, including consumption of alcohol and narcotic drugs. So till now, what have you found? Any found some substances resembling that of narcotic drugs found at the scene, and we are sending it for the laboratory for examination. या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची अशी मागणी कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या। Now we have to go to the crux of the problem. कितको कॉमर्स चालते आणि हुई कॉमर्स चालते। I think there should be a thorough inquiry, and those who are involved have to be brought to book. So I feel the police also are delaying the matter. Drugs used to be freely available in the north. I am making a statement now. It's available in the south. रॉडसन आणि पारजाच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवां हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 12,000 बोगस लाभार्थी मेळ्ळ्यात। 8 कोटींचे पेन्शन खात्यान वसूल केला। लाभार्थी मेले तरी तांचे लागींचे एटीएम कार्ड वापरून अकाउंटावयल्यान पेन्शन काडटात म्हणपाची गजाल चौकशीत उक्ताडार आयल्या। ह्या फाटभुंयेर खात्यान लाभार्थी कडच्यान लायफ सर्टिफिकेटी घेवंक सुरवात केल्या। मात आमदार मंत्री सर्टिफिकेटी दिता आसत जाल्यार लाभार्थी गुड्डेलो सेवा करपाची शक्यताय न्हयकारूं नज म्हूण सुत्रां उलयतात। ही येवजण वर्साक 312 कोटींचेर पावल्या आणि लाभार्थी 1,32,000. ज्येष्ठ नागरिक, जाणटे, निराधार बायलो, अपंग, अनाथ आणि HIV पिडितांक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला सरकार अर्थीक आदार करता। योजनेखाला वेगवेगळ्या गटांतल्या लाभार्थींक म्हयन्याक 2,000 ते 3,500 मेळटा। 1,32,000 लाभार्थ्यांचेर सरकार वर्साक 322 कोटी मोडटा। मात सध्या ह्या योजनेन बरीच गुड्डुलसांवां चल्ल्यात। लाभार्थ्यांक मरण आयले तरी तांच्या नांवार पयशे वतात। कितलेशेच बोगस लाभार्थी आसात। आता मेरेन समाज कल्याण खात्याक 11,175 बोगस खाती मेळ्ळ्यात। DSS बोगस खाती। ज्येष्ठ नागरिक 9,317, निराधार बायलो 1,153, अपंग 686, HIV पीडित 0 खाती, अनाथ 19 खाती।
खात्यान या लावार्थ्यांक पैसे दिवप बंद केला. खात्यान बँकेच्या सगळ्या शाखांक DSS येवजणेच्या खात्यांची माहिती दिवंक सांगल्या. आता मेरेन खात्यान मरण आयिल्ल्या लावार्थ्यांच्या खात्यांतल्यान 8,05,26,000 वसूल केल्यात. संबंधित बँकांनी हो डेटा खात्याक दिला. DSS येवजणेचे कितलेशेच लावार्थी सोंपल्यात, मात समाज कल्याण खात्याकडेन तांचो सारको आंकडो ना अशें सुत्रां सांगतात. कितल्याशाच मरण आयिल्ल्या लावार्थ्यांची बँक खाती तांचे घरचे ऑपरेट करतात. ATM कार्ड वापरून ते खात्यांतले पयशे काडटात. ताका लागून समाज कल्याण खात्यान सगळ्या लावार्थ्यांक लायफ सर्टिफिकेट दिवंक सांगल्या. लायफ सर्टिफिकेटीचेर आमदार आनी खासदारांची सय घेतली म्हूण हो प्रस्न सुट्टलो म्हूण खात्री ना अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात. थंय गुड्डुलसांव न्हयकारू नजो. लायफ सर्टिफिकेटीचेर सय करतना लावार्थी प्रत्यक्ष हजर रावंक जाय. DSS लावार्थ्यांचेर सरकार म्हयन्याक सुमार 26,75,00,000 मोडटा. म्हळ्यार एप्रिल 2014 ते मार्च 2015 मेरेन सरकारान 322 कोटी लावार्थ्यांक वाटल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. प्रधानमंत्री मोदीचेर राहुल गांधीचे आरोप आयकून BJP चाळवली. कॉर्पोरेटांच्या कुस्तार मोदीच्या सरकार आयलां. मोदी तांची भरपाय करता. सरकार शेतकारांचा न्हय उद्योजकांचा म्हणून राहुल गांधीन दिल्लीतल्या किसान महारॅलीत आरोप केले. भूंय संपादन विधेयकाआड काँग्रेसीन आयतारा किसान रॅली घेतली. राहुल गांधीन इतिहासीक जनमत कौलाचो अपमान केला. ताणें लोकांची माफी मागची म्हणून BJP उलयली. BJPन काँग्रेसीचा वाद्रा डेव्हलपमेंट मॉडेलूय वयर काडलो. मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं. जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता. क्या हर हार के बाद उनकी रीपैकेजिंग की जाएगी क्या? तो कांग्रेस पार्टी कितनी बार राहुल गांधी को रिलॉन्च करती रहेगी? When Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi talk about Gujarat model of development and land acquisition, we would like to very gently ask, kindly reply, what is the Vadra model of development and land acquisition? Where the entire state apparatus, laws were bent and abused to ensure windfall gain for someone connected to the family. And those lands belong to the poor farmers. मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे. कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लेकर करके हम चुनाव जीते हैं. We would demand that Rahul Gandhi please apologize to the people of country for insulting the most popular mandate in the last Lok Sabha elections. और हम इसकी भर्त्सना करते हैं. We condemn this brazen contempt against the popular mandate. घेऊया एक विराम.